नारायण बाब या सप्तकाचे कशें कितें सांगपाचें आहा तुका? हें जें देवस्थान जावन आसा ते देवस्थानाचें नांव आसा विठोबा पुंडलीक झरीमरी देवस्थान आनी हें देवस्थान खूब पुर्वीचें आसा आनी अशें आमचे पिडये गेले बापूय आसूं आजे पणजे आसूं कापर पणजे आसूं अशा पद्दतीन आयज खूब पिडयाचें हें देवस्थान आनी हेका खूब मोठो इतिहास आसा अशें पांडवकालीन देवस्थान हें तेच्या उपरांत आयज ह्या देवस्थानाचेर जो सप्ताह जो आता आयज जो सप्ताहाचो उत्सव आयज सांगता जाता ह्यो सप्ताह पयलीं पूर्ण गांवकरी आनी त्या गांवांतले सगळे पार एक 7 पार हांगा भजन तेंचे चालू आसताले आनी अशें मेळून सगळो गांव तो सप्ताह करतालो. काही कालांतरान थंय खंड येयलो मदेगात आनी तेच्या उपरांत ह्यो सप्ताह म्हणजे ह्या भागातले लोक आमचे जावं जो ह्या हेचो मालक आसा आयज पळय आयज तो आनी आमी मेळून अशे आयज ह्यो सप्ताह करता. पयलीं चालू आसले आनी आतांय चालू आसा. तेच्या उपरांत हांगासर देवी रावताले आदी आनी हें देवींचें माहेरघर अशें तेचो एक हें जाता. एक कितेंय जरी आसलें जर कोणाची ओटी उरली कितें उरलें जाल्यार हांगा गेल्या उपरांत ती पावता अशा पद्दतीचें हें देवींचें माहेरघर आनी अशें हांगासर पयलीं देवी रावताले आनी आतां खूब वर्सां 94-95 उपरांत तें बंद जालां. म्हणटकीर तेच्या पयलीं हे देवी बीन चालू आसले. आतां हो उत्सव खूब भावीक खूब येता गर्दी जाता. आमचे हंवसारी देव रावतात. सकाळी मुर्ती पुजेक लायल्या उपरांत दनपारचे 12 आतां काल दुपारी 12 देव रावले त्याच्या उपरांत परतून काल रातीक 12 आनी तेच्या उपरांत आयज दनपारां 12 अशे तरेन थंयसर कौल जाता आनी खुबशे भावीक आपले अडी अडचणी घेवन थंय येता. अशा पद्दतीन ह्या देवस्थानाचो एक इतिहास आसा आनी ह्या भुमीक खूब महत्व आसा. कारण हे जाले गरीब तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.